क्रिस्ताताई मोगाच्या भावनेनू कालच्या पहिल्या वाचपांत आमी पळयता सर्वेस्पर म्हणटा, एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. ह्योच विशय आमी आयच्या पहिल्या वाचपांत पळोवन पळयता. देव म्हणटा, म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो. इस्रायलाचे घराणे आपणाकूच सुक्या हाडांक तुलना करता आनी अशें म्हणटा, आमची हाडां सुकल्यांत आमचो भरवोसो नापयत जाला, आमचे सत्यनाश जाला. इस्रायल परजेक एक नवो जनांग या मनशा करूंक तांकां नवी सृश्टी या रचना कशी करूंक जाय आसली. जेन्ना आमी आत्मीक जिवीत सुक्या हाडांक आमी आमकांच तुलना केला जाल्यार आमी सर्वेस्पुराची उतरां म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो ही उतरां नियाळून उगडास करया. आयचे शुभ वर्तमान मोगा विशयांत उलयता. मोग मरण तो अमर. कोण मोग करता आनी हेरांक दिता तो अमर उरता आनी सासनीक जियेता. देवाचो सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान आनी मनान मोग करचो पयलो उपदेश. रचलो देव मोगाचे उगम आनी मोगाचे जीवन. ह्या देवाचो मोग करचो आनी सासन जिवीत आपणावचे आमचो शेवट.